मोगळा जेसू, आयचे दिसा तुझे कश्ट आमी नियाळतना तुज्या कश्टाचो खरो अनुभव आमकां जावच्याक आनी ही खुर्साची वाट आमच्या जिविताची वाट जावन बदलच्याक. ह्या खुर्साच्या वाटीच्या नियाळा वरवीं आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागता. आमच्या पातकाची दूख धरता, खरी दूख पातकाची आनी नवें जिवीत तुजे लागीं मागता. पयलें स्थान जेजूचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. निरपराधीचेर अपराध पडलो आनी निरपराधी जेजू बापाच्या कुशेक कुर्साच्या मडना पर्यंत घालतो जालो. दिश्ट काळीज मौन बापाचेरच आसले सगळे स्विकार ताणें केले. त्याच खातीर अपराध आमचेर पडटना घडये आमी निरपराधीत आसा. कितली दूख आमकां जाता ते स्विकार करूंक, कितलो राग आमकां येता, आमचो भावार्थ दंडळटा. त्या परिस्थितीन सोम्या जेसू, ह्या तुज्या परिस्थितीचो उडास आमकां येवं दी. तुवें केलां तें आमी करूंक आमकां घटाय मेळूं दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्थान जेजू आपलो कुरीस घेवन कालवार दोंगरा पर्यंत वेता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. ते मार जरपणाचे चड कठीण पापसाली सगळी कूड तुजी, तकली चड मस्तकाचेर कांट्याचो मुकुट. तरी जेतना तो कुरीस तुज्या मस्तकाचेर दिलो, तो कुरीस तुज्या भुजांचेर दिलो, तो तुवें घेतलोय म्हज्या सोम्या. तितलो तुवें म्हजो मोग केलोय. जेन्ना जिवीत एक भार जाता, फुडें सरूंक नाकाच दिसता, तसल्या परिस्थितींनी जेजू ह्या तुज्या परिस्थिती वरवीं तुवें जसो खुरीस उबारून देवाची खुशी केली, त्याच भाशेन म्हजो खुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आदार दी म्हाका. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसायकायेन म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्थान जेजू पयल्या पोटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. खुर्साक वेंग मारली, चिंतल्या प्रास चड जड आनी अकस्मात त्या खुर्सा पोंदा तूं पडलोय, गायलोय. तरी आसतना उठून नव्यान सोलोंक लागलो. कित्याक हांव आसलें तुज्या मनांत, तुज्या काळजान. म्हजे खातीर ते कश्ट तुवें काडले सोम्या. जिविताचे परिस्थिती म्हाका हालयतात तेन्ना पुरो आनी जायना अशें म्हजें मन म्हाका सांगता तेन्ना म्हज्या काळजांत बोर तुजो मोग. शिकय म्हाका तुजी वाट. कठीण परिस्थिती घडी जावं तूं सल्ल्या वाटेन सोलोंक उठोवंक आनी नव्यान म्हजें पैण सुरू करूंक म्हाका घटाय दी देवा. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसायकायेन म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें स्थान मोरी आनी जेजू नव्यान भेटतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. कठीण ती परिस्थिती एक दिश्टभर आवय पुताक पळयता, तिचें काळीज पाप जाता. तरी आसतना आपल्या पुताक पळोवनूच रावता, घटाय दिता शांतपणे. काजाराच्या दिसा आमी एक पासवणी केली, देवाच्या वाटेन चलतली आनी भुरग्यांक तशेंच वाडयतली. एक आवय हांव, एक बापूय तूं, कितले पोटी आमच्या जिवितांत सुकल्या आमी. देवाची वाट धरिनासतना भुरग्यांकी तीच वाट दाखयली. सोम्या बोगोस आमकां
ह्या आमच्या पातका खातीर फुडाराक तुज्या आवयक पळोवन आनी तिणें तुका सांबाळलें तशें आमी आमच्या भुरग्यांक तुज्या वाटेन सांबाळूंक आमकां आदार मेळो. सोम्या काकूद आमची कर. सम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसगाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें स्थान. सिरेनेचो शिमाव जेसू क्रिस्त उबारूंक आदार दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताय येसुम्या जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सोडलाय सगळो संवसार. कुरीस उबारून तूं वेताय तेन्ना तुका तुजी बिरमत पावून न्हय, सुरसुरे करून न्हय, मागार खंय मोडशी म्हणून चिंतून ताणें शिमावाक जबरदस्तेन तुजो कुरीस उखलूंक आदार दिवंक फरमायलें. जेसू जायते पोटी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता कश्ट जातात ती आनी आमी म्हणटा जणेकल्याचें पळोव म्हाका कित्याक पडला. तसल्या परिस्थितींनी कश्टांत येयल्या त्या भावा ते पयलीं ते तुका आमी पळोवंक आनी आदार चिंतिनासतना समजनासतना की म्हाका कितें बरें आसा तांतू म्हणून आमी पेल्याक आदार दिवंक आमकां कृपा दी. धन्या सोम्या काकूत आमची कर. सम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसगाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सोडलाय सगळो संवसार. वेरोनिका एक परकी बायल आसतली. त्या काळार जेन्ना बायलांक स्थान नातलो, खंयच्याकी फुडें सरनातली. वायट नांव आपणाक येत, कसलो संबंद तुका ताचे लागीं म्हूण इसारतीत कोणी गांवांत जियोंक जावचें ना म्हळें चिंताप तिका बिलकूल येना. पाटी फुडें पळयनासतना धांवून वचून जेसूचे मुखामोळ पुसता आनी जेसू तिका एक व्हड इनाम दिता. आपलेंच मुखामोळ तिच्या तुवेल्याचेर. जेसू कोण कितें म्हणत म्हणून 2 मेटां पाटी काडचे शिवाय तुका कितें मानता तें करून तुजी सेवा करूंक आमकां गटाय दी. धन्या सोम्या काकूत आमची कर. सम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसगाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्थान. जेसू दुसरे पोटी कुत्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सोडलाय सगळो संवसार. आदल्या प्रास दुसरे पोटणे चड कठीण, चड दूख दिता, तरी आसतना तूं उठ्ठाय आनी चलताय. सोम्या हो संवसार म्हाका वडटा तेन्ना, संवसारी वस्तू आकर्शीत म्हाका करता तेन्ना तुजो मोग म्हज्या काळजांत उणो जावन तुजो उडास मोग हांवें सोडिनाशें, तुजी वाट धरना हांवें चलाशें. तुजी कृपा म्हाका दी. उडास दी. धन्या सगळे तुजे उदेशीर असले आसतना खंयच्याकी तूं लाभतलोय नाय. संवसारी वस्तूंच्या मोगान तुका विसरनाशें सांबाळ म्हाका जेसू. सोम्या काकूत आमची कर. सम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसगाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिलो, रगत आपले विक्रांत मोगोसो केलो. ताच्या आवळेक रगतान दिला मोगसाणे, ताचे जिणे मोरनान सर्गीचे जिणे. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले वेगान मोगमोजो केला. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले वेगान मोगमोजो केला. 8वें स्थान. जेरुसलेमाचे धुवो जेसूक बुजोवंक येतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सोडलाय सगळो संवसार. कितें आयकूंक मेळटा, कितें पळोवंक मेळटा
घडी बोर काळजाक दूख जाता, मोतीक बेसाराय भोगता, दोळ्यांतावन एक दूख देंवता, तोंडांतावन सुरसुरेचे उतार भायर सरता. फायदो कितें? घडयेन सगळें विसरता आनी आमच्या वाटेक लागता. जेसून दिवचो तो उडास. रडात न्ही मुझेच पासोत, बघा तुमचेच पासोत आनी तुमच्या भुरग्यां पासोत. असले कठीण परिस्थिती येतात तेन्ना दिंबेर पडोवन देवाची दया काकलूत त्या आमच्या भाव भयणां खातीर करूं. कोण वायट वाटेन चलतना आमकां उडास येवं, कृपा मेळो. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजात, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नवे स्थान जेजू तिसरे पोटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताय सुमे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान को सर्वे सडलाय सगळो संसार. तिसरे पडणे चिंतूंक जायना तसली दूख जेजूच्या कुडींत. तरी आपले पयण थंयच सोंपयना. जेजू फुडें वेता. जिवितांत एक एक पोटी असली परिस्थिती येता, सगळें काबार म्हूण दिसता, मुखार वचोंक जायना म्हूण दिसता. घडये मोगाचो मनीस सोंपतना, बिझनेस फेल जातना, एग्जामांत फेल जातना, असले परिस्थिती येतना जें कितें तुवें आमचे खातीर केलां तो उडास आमकां येवं सोम्या. एक गट खांबो जावन तूं आमकां गटाय दिता म्हणलो विश्वास आमकां फावो कर दनिया. आमचे पयण मुखार व्हरूंक, तुज्या सांगाता रावूंक आमकां आदार मेळो. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गायेन म्हज्या काळजात, खुर्सार मेल्ल्या जेजूची. तवे स्थान जेजूचे आंग वस्तूर काडून ताका विंगळो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कर सर्वे सडलाय सगळो संसार. ह्या संवसारार विंगळेपणान, बेबिचारान, नालिसायेन जियेतल्या सर्वांचो उडास आमी काडटा दुनिया. तुवें त्या कुर्सात हांव बोब मारून म्हळें बोगो सोम्या, ते कितें कोत्तात ते नेणांत. आयचे दिसा हे आमच्या कुडीच्या वंदोण्या वरवीं आमी पातकी जातना तुजी काकूल तिची दिश्ट आमचेर घाल सोम्या. तुजे दिश्टीक आमी दिश्ट मेळोवंक, तुजें आमंत्रण थंयसर आमी पळोवंक, तुज्या शरणाक फाटीं येवंक, निस्कळकायेन आमी जियोंक तुजो आदार मागता सोम्या. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गायेन म्हज्या काळजात, खुर्सार मेल्ल्या जेजूची. 11वें स्थान जेजू खुर्सार किडयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताय सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान को सर्वे सडलाय सगळो संसार. एकलो एक हात उजव्याक ओडटा, दुसरो दाव्याक आनी तिसरो आनी चवथो तुजे दोनी पाय एका वयर एक दवरून एक एक किळो तांतल्यान पाशार करतात. एक तो किळो तुज्या हाता पांयांनी पाशार जातात तेन्ना एक बोब तुज्या भितरतावन भायर सरता. तरी आसतना तुजो हात, तुजे पाय तूं पाटी ओडना. ना म्हणून तुज्या तोंडान कित्याक अशें करताय म्हूण इसारिनाय. सोम्या, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोण आमकां चड दूख दिता, अक्कमान करता, आमी घडये तांकां कांयच करूंक ना, तरी आसतना आमचे विशयेन तरातराचे वायट करून आमच्या जिविताचे वाटेक आडकोळ घालतात. तसल्या परिस्थितींनी आमचे काळीज उक्ते करून तुजे सारकें तांकां बरें मागोवंक आमकां कृपा दी दनिया. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गायेन म्हज्या काळजात, खुर्सार मेल्ल्या जेजूची. 12वें स्थान जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताय सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान को सर्वे सडलाय सगळो संसार. शिराप जावन आसलो तो कुरीस,
तुझ्या त्या मडणावरवी आशीर्वादित जालो धन्या. आशीर्वादाचे केंद्र ते सांग पावले. हे सत आम्ही वळखून कठीण परिस्थिती आमच्या बऱ्याक तू बदलिताय म्हणून विश्वास दवरून तुझ्या मडणा वरवीं ते पुनर्जीवन पोण तुवें आमकां दिला. आज आमी जियेता तू आमच्या पासत मेलाय देखून म्हणून उडास आमी दवरना. हे आमचे जिवीत तुका समर्पून तुका जाय तशें आमी जियोंक, तुजें जिवीत ह्या संवसारार आमी जियोंक फरमाय धन्या आमकां. सोम्या काकूत आमची कर, सम्या काकूत आमची कर. सदैव सदैव माये मागता उपकार खंयसर गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्थान. जेजूची कूड कुर्सा वयली देवून आवयच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सडलाय सगळो संवसार. एक घडी बोर दोळे धांपून म्हज्या भाव भयणी आड तुज्या दोळ्या मुखार ते रूप मोरयेचे. तिच्या उस्क्यार आसा ती निर्जीव कूड जेजूची, पूण तिची दिश्ट सर्गे. भेटयता ती निर्जीव कूड ती आपल्या देवाक आनी म्हणटा घेतले ते उता तुजे लागचे म्हणून तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आतां पर्यंत सांबाळले, आज तुकाच सगळे दिता. फुडाराकी तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरये माये कितले ते कालतेपण तुझे की त्या परिस्थितीन पर्यंत देवाच्या कुशेक तू काल जाली. मोरये माये आज माग आमच्या पासूत तुझ्या पुताकडे वोस, देवा बापा लागीं वचून सांग पळय तुजी कुशी करूंक ह्या म्हज्या भुरग्याक कश जातात. खुरपा वारय तुजी, काकलूत वारय तुजी. कडे ती काकलूत तांकां पावना. खंयचे वरवीं जें कितें बरें आनी उत्तम तुजी खुशी करची तें तांच्यान करूंक जातलें. सोम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसर गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्थान. जेजूक निकिपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बग्यान कुर्सरवेन सडलाय सगळो संवसार. जल्मालो येसुम्या तूं गोरवांच्या गोट्यान, निकेपिलो तुका कोणा दुसऱ्याच्या फोंडांत. तुजें म्हणलें ह्या संवसारार कितें आसा सोम्या? तुजें म्हणलें कितें तरी आसा जाल्यार हांव तें. सोम्या इतल्या मोगान तूं म्हाका पळयतना, इतल्या मोगान तूं म्हाका सांबाळटना तुज्या मोगाक मोग दिवंक फाव कर सोम्या. एक घडी अशी येतली जेन्ना म्हजे दोळे बंद जातले, म्हजो स्वास नांच जातलो, म्हजे काळजाचे दडदडे रावतले. त्या वेळार त्या ससनीक जिविताक खंयचे तुवें म्हाका बसयला ताका तुवें म्हाका व्हरी जाय सोम्या. ह्या पासूत ह्या संवसारार जितले दीस हांव आसा तुका जाय तशें हांवें जिवंक, संवसारी वस्तूंक लाभदानाशें बगार तुज्या कुशेक हांवें म्हजें कान मन काळीज उक्ते करून तुका मानता तसलें जिवीत हांवें जियेशें म्हाका करपा दितन्या. सोम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव सदैव माये मागता उपकार खंयसर गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सम्या जेजू तुज्या त्या कश्टाच्या वाटेर आमी चलता आसतना तुज्या त्या गायांत ते आमी वांटेले जावच्याक आमचे कश्ट आमी सोसून तुजी उतरावणी करून त्या दोरी नव्या जिविताच्या वाटेन पावोवंक आमकां एक कुर्सवाट आधार जावं दी. तुवें वाडयलें तें रगत आमचें तें असले सड शारिरीक गाय जावन आंतरीक गाय जावन तें धुवन काडून दी. तुजें तें उसळलेलें कुळीत हांव तें मांस आमच्या हरियका गायाक एक वखद जावं दी आनी आमी तुजे परिस वर्तें बरें जिवन जियोन बरोन अमतो जमापाचें जिवीत हेरांक दिवच्याक आमी चलची कुर्सावाट हेरांच्या कश्टा दगदोणेन तांकां थोडी सवकासाय दिवच्याक ती पावो जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
संवसारांत जायते अशांती झूज झगडे हे सगळे रावोवच्या खातीर आज आमी प्रत्येक तरान बापा लागीं विनंती करया. जेच्या कश्टांत हर एकले आमी वांटेली जाता आसतना आमी मागिल्लें खंडेसान वेगीनच हें झूज रावोवन दी म्हूण आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुकशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे मरिले समजे सांगता श्रेमत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाची माय आमा उपयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसात आनी सदां सर्वता आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमी मागया. ताणें दिल्ले ह्या म्हयन्याचे इरादे आनी सगळ्याक पवित्र सभे खातीर दिल्ले ते इरादे संपूर्ण तरान जारी जावं दी आनी पवित्र सभा चड आनी चड मापान नितळ जावन चिवाळ जावच्याक आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुकशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे मरिले समजे सांगता श्रेमत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसात आनी सदां सर्वता आमेन. Munzo shi sa